प्रलंबित आशिल्ली जिल्हा पंचायत निवडणूक आज तो वेळ आयिल्लो आसा। सबंद गोंयचे जे मतदार जे आसात त्या मतदारांक म्हजें एकूच आव्हान जावन आसा की भायर सरून मतदान करचें, जेणे करून तुमकां मना सारको निकाल येवपाक शकता। आमी घटने प्रमाण दिल्लो अधिकार तें मत जें आसा तें दान करप आसता आनी त्या दानांतल्या माध्यमांतल्यान आपलो गोंयचो त्याच बरोबर भारताचो आनी आमच्या जिल्हा पंचायत ज्युरिडिक्शना भितर ज्यो काही गोष्टी विकासाची कामां करपाक जाय ती कामां करपा खातीर उमेदवाराक एक संदी तुमी दिवची। जर भायरूच जर सरलें ना, कारण टेंटेटिव्ह गेली फाटलो इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार मॅक्सिमम 56 to 58% मतदान सबंद गोंयान भितर जाता। पूण हेजे भितर आज क्रांती घडप हें खूब म्हत्वाचें आसा, परिवर्तन जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा। कारण खुबशे अशे भुरगे सामाजीक क्षेत्रांत काम करतात आनी सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना पूण तांकां वाली कोण नासता। पूण अशांतल्यानूच जे कोण काम करता तांच्या बरोबर रावन, जो पक्ष काम करता तांच्या बरोबर रावन सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान मतदान जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा। मान्य म्हाका दिसता म्हजो आज कवळे पंचायतीचो जिल्हा पंचायत म्हजो मतदारसंघ जावन आसा आनी ह्या सबंद फोंडा मतदारसंघां भितर सबंद लोकांक परत एकदां आव्हान आसा की सबंद गोंयच्या लोकांनी भायर सरून मतदान करचें। कोरोनाची भिरांकूळ आसात पण तरी आसतना ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना आपण जर सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझेशन्स आणि टेम्परेचर योग्य टायमाचेर जर चेक जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सुरळीत वचपाक शकता। आणि खास करून महिला वर्ग तरणाटे मतदान करतात, परत जाणटे जेंकां कोणाक शक्य आसा तांकां तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें म्हजें कळकळीची विनंती।